चालू ले लो का mam kecil प्रत्येक भारतीयांतल्या मनांतल्या हृदयांतलें राष्ट्रप्रेम भक्ती स्वाभिमानाचें प्रतीक राष्ट्रगीत. आतां आमी सगळीं उबे रावन राष्ट्रगीत गावया. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा. विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा. तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे. गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता. जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. कोंकणी बांधवांस मोगाचे नमस्कार. सगळी आसन स्वीकार करूया म्हणून विचारून घेत आसा. विश्व कोंकणी केंद्राचे संस्थापक स्वर्गस्थ बस्ती वामन शेणे हेंचें स्मरण करीत आज आमी कोंकणी भास आणि संस्कृती प्रतिष्ठान विश्व कोंकणी केंद्र तर्फेन चलवेचे विश्व कोंकणी पुरस्कार 2025 कार्यावळी आयोजन केल्ले आसा. ह्या कार्यावळीक आयिल्लीं सगळीं सोयऱ्यांस कोंकणी भाषाभिमानियांस गौरव मोगाचे येवकार दिता. आयचे ह्या कार्यावळींत कानून लोकांतू नैतिकता प्रामाणिकपण आणि मानवीयता मौल्य मुखार दवरून भारत संविधानाचे अस्तित्व न्यायिक परंपरेचे प्रतिनिधी धर्मनिष्ठेचो प्रतीक जाल्ले नामनेचे व्यक्तित्व केरळ उच्च न्यायालयाचे मानाधिक न्यायाधीश श्री एन नगरेश हेंचे दिव्य हस्तांतू
दिवो लावून विद्युक्त जावन ह्या कार्यावळीचं सुरुवात दिल्लें आसा. तुमचे विशेष उपस्थिती आमस भरमेचे सूक्षण कोंकणी भास आणि संस्कृती प्रतिष्ठान आणि हांगा हाजर आशिल्ल्या सगळे कोंकणी अभिमानी तर्फेन तुमकां हांव उमेदीन येवकार दिता. कोंकणी भास आमचे अभिमान, कोंकणी आमची अस्मिताय, कोंकणी भास आमचे मनांत उमेद, आत्मविश्वास, एकता भरता. कोंकणी भाशेचे व्हडपण जाहीर करवेचे कोंकणी अभिमान गीत ऐकुया. साधना बळगाचे नेकरांनी हे सादर करता म्हणून विनंती करून घेत आसा. ह्या पदाचे रचना श्रीमती स्मिता प्रभू, संगीत संयोजन श्री प्रकाश शणै. माझे
भावनात्मक जावन वासलेमयान खुशी खुशीन जय अमर देव आयस भाष म्हणून कोंकणी अभिमान गीत प्रस्तुत केल्ले साधना बळगांचे नायकरांस धन्यवाद आणि देव बरें करो म्हण सांगता. मुखारी कोंकणी भास आणि संस्कृती प्रतिष्ठान विश्व कोंकणी केंद्र चलोवन आयिल्ली वाट आमी आतां पळोवन येवया. आतां आमी परदे वयर विश्व कोंकणी संदेश दृश्यावळी झलक पळोवया. मंगळूरचे शक्तीनगरांतू उबे रबला समस्त कोंकणी लोकांगेले श्रद्धा केंद्र विश्व कोंकणी केंद्र. समस्त कोंकणी लोकांक विश्व कोंकणी केंद्रातर्फेन नमस्कार. स्नेहाचे उतरां, मोगाळ हंसो आणि आदरपूर्ण भाव ह्या तिन्नाचे समन्वय मनपूर्वक देवेचे खरो येवकार. आता कोंकणी भास आणि संस्कृती प्रतिष्ठानाचे अध्यक्ष CA नंदगोपाल शेणे हांणी ह्या कार्यावळीस आयिल्ली मानेस्त सोयऱ्यांच सगळे कोंकणी अभिमान्यांस उमेदीन येवकार देव्या म्हणून विचारून घेत आसा. कोंकणी सरदार बस्ती वामन शेणे मम्माले मुखेलपणारी निर्माण जाल्ले कोंकणी लोकांगेले श्रद्धास्थान विश्व कोंकणी केंद्राक येवन पाविले सर्वांक म्हगेले मोगाचे नमस्कार. प्रथम जावन कर्नाटक राज्योत्सव ताजे शुभाशय हांव तुमकां सांगून म्हगेले उतर प्रारंभ करता. कोंकणी भाशीक लोकांगेले चरित्र विंगड भाशीक लोकांक कंपेर करतना आमकां कंप्लीट विंगड जावन दिसता. कसला म्हळ्यार आमी एका कालाक सरस्वती न्हंयची तीरार आशिल्लेची, मागीर आमी देशांतर जावन गौड देशा गेल्लेची, मागीर कितली काळा नंतर सुमार काळा नंतर परशुरामान आमकां गोंयांत हाडले. गोंयांतून मागीर पोर्चुगीसाल आक्रमण जातार आमी देशाच्या विंगड विंगड भागांत विशेष जावन करावळी कर्नाटक आनी केरळांत वचून पावलेची. म्हणटना आमगेल्या पशी विंगड कोणी तितले मटाक कोंकणी भास आमी कशी इतले मायग्रेशन पातांत विंगड विंगड गांवां वचूनय आमी आमगेली भास आमी दोवन घेतली. तें आमकां मस्त प्रामुख्यते येता. भास मात्र न्हय, आमगेले आहार आचार विचार हे आमी इतले वर्स तुकून हजार कटले वर्सांतून आमी चलासून घेवन येयला आसा. बॅटन आमी मुखावेल पिळीक पास ऑन केलेलो आसा. आज ही व्हड मट्टाक एक इन्फॉर्मेशन टॅक्नॉलॉजी मायग्रेशन चेडवांक गेले. म्हाका दिसता आसा आमी गोंयांतून येयले मायग्रेशना पशी व्हड मायग्रेशनांत जाता आसा. केवल आमी पुराय वचून वटूय एक गांवांत वचून राबल्याची. आतां तशी न्हय, आतां सगळे विश्वांतूची आमी कोंकणी लोक पुराय शिंपून गेलेलो आसा. म्हणटना म्हाका तेक सांगच्याक एक खुशी कसाल म्हळ्यार आत्तां आमगेलें नांव विश्व कोंकणी केंद्र म्हळ्यार भोवशेक बदर तार विश्व कोंकणी केंद्र म्हणून दिता असं कसाल म्हळ्यार सगळे वर्ल्डांतू कोंकणी लोकांना तिलो जाग खंडीत ना. एक प्रमुख जावन आशिल्लो विचार हाजे वटूची एक आमी जागृत करता कसाल म्हळ्यार फुडें पुराय आमी एका कडेन येवन राबल्याची. आतां विंगड विंगड कडेन आसाची. मस्त विंगड भाशे इन्फ्लुएन्स संस्कृती इन्फ्लुएन्स पुरो आमगेले वयर जाता आसा. म्हणटना आमी हांकां पुराय आमगेले ते फूड तुकून चोल ना येयला आमगेले ते कशी आमी मुखारसून व्हेलेले तें मुखारी घेवन वरचें अगत्य आसा म्हूण दिसता आसा म्हाका. आज ह्या केंद्रांतू राष्ट्रीय मट्टार चलचे एक विश्व कोंकणी पुरस्कार म्हूण कार्यक्रमाक महनी पुराय येवन पाविल्लो आसा. म्हाका दिसता हे पुरस्कार आमी तुमकां करची न्ही, तुमी ह्या केंद्रा येवन आमकां पुरस्कार केला म्हणलें एक अभिमान म्हाका येता आसा. आयचे हे कार्यक्रमाक येवन पाविल्ले केरळा उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती जस्टीस नगरेश हांकां हांव आत्मीय जावन स्वागत करता. हांकां आमगेले मालगड विश्वस्त मंडळींत मालगड कुडपी जगदीश शेणे हांणी एक फूल दिवन स्वागत करता म्हणून हांव निमगून घेता.
विमला विपै विश्व कोंकणी जीवन सिद्धी सन्मान हे पुरस्कार फाव जाल्ले पुंडलीक नायक हांनी एक सानामट्टा अनारोग्यान तांकां येवच्या जालना हें जीवन सिद्धी सन्मान कशें म्हळ्यार गांद झरयतना ते करगत वता पळय आनी ताजे परमळ पुरा कडेन येता तशी एक जीवन कोंकणी खातीर केल्लें एक महानुभावा दिवचे जीवन सिद्धी सन्मान तांणी आज येवन पावच्या जालना जाल्यार तांगेले संदेश आमी मागीर आयकुचे आसा हांकां हांव आत्मीय जावन तांकां स्वागत करता. कोंकणी विश्व कोंकणी साहित्य कृती पुरस्कार फाव जाल्ले प्राध्यापक बालचंद्र गांवकर हांणी आमगेले मध्य आसाची हांकां हांव आत्मीय जावन स्वागत करता आसा. हांगेले बरपी पनवत म्हणलेले पुस्तकाक साहित्याक हें एवॉर्ड मेळ्ळेलें आसा म्हूण तुमकां सांगच्या इच्छ पावता. तशींच आमगेले मध्य शशिकांत पुनजी हांणी गोंयांत तुका आयिल्ले आसाची हांगेले कविता कृती पुरस्कार गुठेणी म्हणलेले हक्का हें एक फाव जाल्लेलें आसा तुमकां आत्मीय जावन स्वागत करता. कुदमल रंगाराव तुमी पुरजनांनी नांव आयकून आसा पुरो तो एक कोंकणी ताणें प्रायेचे मुखार सोनू ईश्वरानंद म्हूण सांगून संन्यास स्विकार करून ताका ईश्वरानंद स्वामी म्हूण नांव आशिल्लें. ताणें तागेलें नांवारी 1928 स्थापन जाल्लें ईश्वरानंद महिला सेवाश्रम सोसायटी हे कंकनाडींत आसा बालिकाश्रमय म्हणटाची थंय मस्त चेडूवांक चिल्ले चेडूवांक तांणी येदोळ थंय एक 2 लाख लागीं इतलें ऑलमोस्ट 100 वर्स जावचे जाल्ले तांकां सेव केलेलो आसा. तशी वर्किंग वुमन हॉस्टेल त्या पुरो तांणी केलेलो आसा. बस्ती वामन शेणै सेवा पुरस्कार 2 आसा तातूंत एक हांकां फाव जाता. हाजे पदाधिकारी अनुपमा शेणै येवन पाविल्ले आसा तुका आत्मीय जावन स्वागत करता. कार्कळचे बैलूरचे कवडूर म्हणलेले जाग्यार अशे ಹೊಸಬೆಳಕು सेवा ट्रस्ट हांगा तुकून आजी ताजे मुख्यस्त जावन आशिल्ले तनुला तरुण तांणी येवन पाविल्ले आसाची आनी तशींच तांगेलो वटू गौरीश तांणी तें पळोवन घेतलेलो आसा मम्मालचेल्लो तुमी दोगांय येवन पाविल्ले आसाची हांकांय बस्ती वामन शेणै सेवा पुरस्कार फाव जाता तुमकांय आत्मीय जावन स्वागत करता आसा. आजी विश्व कोंकणी कीर्ती मंदिरांतू स नावाधिक कोंकणी महानुभावांक गेले भावचित्र अनावरण कार्यक्रम आसा. ता 6 जनां पैकी 2 जन आमगेले मध्य आसाची एकलो आमगेलो गोकुलदास प्रभू आनी उल्लाल मोहन कुमार बाकी 4 जन स्वर्गस्थ जावन आसाची तांगेले कुटुंबाचे येवन पाविल्ले आसाची. प्रथम जावन गोकुलदास प्रभू तुमकां हांव आत्मीय जावन स्वागत करता. तशींच उल्लाल मोहन कुमारा तर्फेन तांगेले लेखतलीं तांणी मागीर येवन जॉइन जाता म्हणला तांकांय हांव आत्मीय जावन स्वागत करता आसा. आनी बाकीचे 4 जनांगेले कुटुंब्याचे जन येवन पाविल्ले आसा तांकांय हांव आत्मीय जावन स्वागत करता. आजी कोंकणीचे मस्त संघ संस्थे म्हळ्यार एक खुशे विचार कसो म्हळ्यार कितले संस्थे आसल्यार कोंकणीक काम करूंक पावना आणखी संस्थे आसल्यार आमी खंडीत एक नेटवर्कींग करून मुखावेल दिसांत एक चंद जावन आशिल्ले कोंकणी समाज म्हळ्यार आमी विशेश जावन सगळेची इंडियांत आमी भारत देशांत आमी आसचे 0.25% म्हळ्यार 40 लाख जन जाल्यार आमगेले एक कन्नडांत एक गाद आसा मुर्ती चिक्कदादरू कीर्ती दोड्डदू म्हूण सांगून ही मुर्ती सानी जाल्यार ताजी कीर्ती विशाल आसा म्हणच्याक म्हाका दिसता आज आमगेले चीफ गेस्ट ताका एक व्हड एक उदाहरण म्हूण सांगता विंगड हांव उदाहरण सांगना. आमगेले समाजान इतले सान संख्येर आसल्यार सगळे आमगेले भारत वर्षाक आनी आत्तां आमगेले नेक्स्ट पिढी लोक सगळे प्रपंचांतू सेव दिता आसाची इकॉनॉमी जेवो फिनान्शियल जेवो एक खंयचेय एक इंटलॅक्ट जेवो विशेश जावन आमी पुरो इंटलॅक्ट विशयां पळोवचे गेल्यार आमी मस्त मुखारी आसाची म्हणटना हें आमी संघ संस्थेचे पदाधिकारी आजी मस्त जन येवन पाविल्ले आसा. तातूंत प्रमुख जावन मांड सोबणाचे अध्यक्ष लुवी पिंटो आयिल्ले आसा तांकां हांव आत्मीय जावन स्वागत करता. तशींच आमगेले विंगड विंगड कोंकणी समाज बांधव विंगड विंगड संघटने पुरो आसा ताजी पुराय मुख्यस्त येवन पाविल्ले आसाची तुमकांय हांव आत्मीय जावन स्वागत करता. कोंकणी भास आनी संस्कृती प्रतिश्ठान विश्व कोंकणी केंद्र हाका 21 जन ट्रस्टीज आसाची आनी हे ट्रस्टाचे चेअरमॅनशीप अशें डॉक्टर पी दयानंद पै हांगेले.
आमगेले आजी हे संघटनेचे विश्वस्त मंडळीचे आणि आडळित वर्गाचे पुरा जन येवन पाविल आसा तुमकां हांव आत्मीय जावन स्वागत करता. मुख्य जावन हे कार्यक्रम यशस्वी जावन चंद जावन ऑर्गनायज जावका म्हणून जाल्यार हाजी मातशी ಸ್ವಲ್ಪ परिश्रम आशिल्ले जन आसाची. विशेष जावन आमगेले मुख्य आडळिताधिकारी डॉक्टर बी देवदास पै हाजी मातशी कळवलं सुमार दीस तुकून काम करता आसा इनवायट करचे तांकां आपोवचे तांगेले टूर प्रोग्राम हें पुराय पोस्टर काम हें पुरें केलां तागेले एक ह्या वेळार तागेले उडगास हांव ताणें हांगासर उपस्थिती आसा हांवूय ताका एक स्वागत सांगता. तशींच आमगेले संस्थेचे काम करतले लोक आसा तांणी पुराय हाजे काळजी घेवन हें कार्यक्रम चंदायर जावका म्हूण सांगून तांणी प्रयत्न केलेलो आसा. इतलें सांगतची आज येवन पाविल्ल्या सर्व कोंकणी मोगी लोकांक परत एक पटी स्वागत सांगून नमस्कार करून देव सकडांक बर कोर म्हूण सांगून म्हगेल्या स्वागता उतर राबयता. धन्यवाद मामा. मोगाळ कोंकणी बांधवानो, कोंकणी भास आणि संस्कृती प्रतिष्ठान कोंकणी भास संस्कृती साहित्य शिक्षण तंत्रज्ञान बँकिंग असे वेगवेगळे क्षेत्रांत उत्कृष्ट सेवा दिल्ले कोंकणी समाजाचे योग्य साधकांक आणि संघ संस्थेक सोदून काडून तांस वळख आणि मान दिवन त्यांचे योगदान इडी समाजस दाखवून देवन अभिनंदन करून प्रेरण प्रोत्साह देवचे उद्देश घेऊन घेतले जातात. मोगाळ बंधुवानो, भारतीय नृत्य कले भरतनाट्य. भरतनाट्य भाव राग आणि ताळ हेचे सुंदर शोभित मेळ. पुष्पांजली नृत्य म्हटल्यार भरतनाट्याचे अधिदेवते नटराजचे चरण कमलस फुलांचे अर्पण. इथे कलाविद त्यांचे गुरुवांस देवांस आणि कलाभिमानी प्रेक्षकांक गौरव आदर मनपूर्वक जावन दितात. गुरुशक्ती प्रेरित जल्ले गुरु विद्वान उल्लाल मोहन कुमार हँस अर्पित करूचे गुरुनमन पुष्पांजली नृत्य. आता विद्वान उल्लाल मोहन कुमार हेंचे दूव आणि शिष्यो होई विदुषी राजश्री शणै उल्लाल हेंचे शिष्यवृंद पुष्पांजली नृत्य प्रस्तुत करवे आसात. ह्या कार्यावळींत भाग घेवचे सर्व नृत्य कलाविदांस येवकार दिता आणि पळोवया पुष्पांजली नृत्य.
वक्रतुण्ड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा तजं धीं तजं तां तत्तां तजं तजं झं झं तजं तत्तां तजं तां तजं धीं तजं तां तत्तां तजं झं झं तजं तत्तां ततझं झं 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 सारे सारे सजं सण सण सजं सणु सणु सजं सण सण सजं जणु जणु तजं तां तकतां धीं तधीं तधीं ॐ तदों तदों तदगदों तजनु तधीं तकजं तकजं तकदरि तजं तधण तकजं हरि तधण तजं तधिमितां तकदरि तजं तधण तकजं तदरि तधण तजनु तधिमितां तदरि तधण तजनु तधिमितां तदिकु तधिं धीरतो तकदिकु तधिं धीरतो तकदिकु तधिं धीरतो तधण तजनु तधिं तकदिं धीरतो तकदिं धीरतो तकदिं धीरतो तधण तजनु तधिं धीरतो धित्तां तजं तां तां धित्तां तजं धीं धीं तां तजं धूं धूं तजं जं आता आम्ही आनंद नर्तन महागणपती प्रस्तुती पळोवन येवया.
ആനന്ദ നർത്തന ഗണപതിം 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 പരമാനന്ദ നർത്തന ഗണപതിം സദാനന്ദ നർത്തന ഗണപതിം ചിദാനന്ദ നർത്തന ഗണപതിം ആനന്ദ നർത്തന ഗണപതിം ചിതാകാര മൂലാധാര ഓംകാര ഗജവദനം പരമം പരമാനന്ദ നർത്തന ഗണപതിം ചിതാകാര മൂലാധാര ഓംകാര ഗജവദനം പരമം പരമാനന്ദ നർത്തന ഗണപതിം സാനന്ദ മുനീന്ദ്ര ഗണനുത ശിവശങ്കര മാനസ വിലീയമാനം തന്ത്രീലയ സമന്യുത ഗന്ധർവ ചാരണോവരാണ ധീയമാനം സാനന്ദ മുനീന്ദ്ര ഗണനുത ശിവശങ്കര മാനസ വിലീയമാനം തന്ത്രീലയ സമന്യുത ഗന്ധർവ ചാരുണവരാണി ധീയമാനം ദീന ജനമന്ദാരം അനുപമ യുഗകളെ വര ശുഭായമാനം ഭാസമാനം അസമാനം ഭജമാനം ഭക്തജന സമ്മാനം ദീന ജനമന്ദാരം അനുപമ യുഗകളെ വര ശുഭായമാനം ഭാസമാനം അസമാനം ഭജമാനം ഭക്തജന സമ്മാനം പഗ മഗസ സരിസ തക്കതണ്ണം ദിവിത ഇടതളാങ്കിതക പപ്പ മഗ മമഗസ സരിസ തകതണ്ണം ദിവിത ഇടതളാങ്കിതക പപ്പ മഗ മമഗസ സരിസ തകതണ്ണം ദിവിത ഇടതളാങ്കിതക ധീനുത ധീനുത ദാനം ധീയത ധീനുത ധീനുത ധീയത ഗണം ധരിത തക്കദണം ഗണം ധരിതേ തകടം തരിത തകടം കടം തരിതേ
ಗಿಡ 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 ಜಣು 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 ತಗದಿ ಪದ ಸಿರ ಸಿರಂ ಮಗ ಬಮನಿಬ ಮರಗದ ನಿಭಂ ಮದಗರಿ ಮುಖಂ ಪ್ರಣವಯುತಂ ಅಜಿತಂ ಅನಗಂ ಶುಭದಂ ಪರಮಂ ಕನಗಾಂಬರಧರ ಹೇ ಗಂಗಂ ಅಜಿತಂ ಅನಗಂ ಶುಭದಂ ಪರಮಂ ಕನಗಾಂಬರಧರ ಹೇ ಗಂಗಂ ಕದಿ ತಗದಣಂ ತನಗದಿನಿ ದೈತಗದಣಂ ದನಗದಿನಿ ತಗದಣಂ ದನಗದಿನಿ ತಗದಣಂ ದನಗದಿನಿ ದೈತಗದಣಂ ದನಗದಿನಿ ತಗದಣಂ ದನಗದಿನಿ ಆನಂದ ನರ್ತನ ಗಣಪತಿ ಚಿರಾಗಾರ ಮೂಲಾಧಾರ ಓಂಕಾರ ಗಜವದನಂ ಪರಮಂ ಪರಮಾನಂದ ನರ್ತನ ಗಣಪತಿ ಭಾವಯೇ ನರ್ತನ ಗಣಪತಿ ಭಾವಯೇ 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 आता भरतनाट्य कार्यावळीचे अखेरीचे नृत्य तिल्लान नृत्य पळोवया. ಸಾಧನೆಗೆ ಶ್ರೀ
ಶ್ರೀ ಸರಸ್ವತಿಯಾಗಿ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯಾಗಿ ಜ್ಞಾನ ಸಾಧನೆಗೆ ಶ್ರೀ ಸರಸ್ವತಿಯಾಗಿ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯಾಗಿ ಮೋಕ್ಷ ಸಾಧನೆಗೆ ಶ್ರೀ ಶಕ್ತಿ ರೂಪದಿ ಬಂದು ಸಕಲರ ಪಾಲಿಸು ಜಗದೀಶ್ವರಿ ಜ್ಞಾನ ಸಾಧನೆಗೆ ಶ್ರೀ ಸರಸ್ವತಿಯಾಗಿ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯಾಗಿ ಮೋಕ್ಷ ಸಾಧನೆಗೆ ಶ್ರೀ ಶಕ್ತಿ ರೂಪದಿ ಬಂದು ಸಕಲರ ಪಾಲಿಸು ಜಗದೀಶ್ವರಿ ತತ್ತರಿಗಿಡದುಂ ತರಿಗಿಡದುಂ ಕಿಡದುಂ ತುಂ ಧಿತ್ತರಿಗಿಡದುಂ ತರಿಗಿಡದುಂ ಕಿಡದುಂ ತುಂ ತುಂ ತರಿಗಿಡದುಂ ತರಿಗಿಡದುಂ ಕಿಡದುಂ ತುಂ ನಂ ತರಿಗಿಡದುಂ ತರಿಗಿಡದುಂ ಕಿಡದುಂ ತುಂ ತದ್ದಿತ್ತನಾಂಗುದುಂ ತಗದಿಗು ತದಿಗಿಡದುಂ ಧಿತ್ತನಾಂಗುದುಂ ತಗದದಿಗಿಡದುಂ ತಡಾಂಗುದುಂ ತದಿಗಿಡದು ತರಿಗಿಡದು ದಿಂ ತರಿಗಿಡದು ತರಿಗಿಡದು ದಿಂ ತರಿಗಿಡದು ತರಿಗಿಡದು ತದಿಂಗಿಡದು ದಿಂ ತನದಿರೆ ಉದರ ತರದಾದಿ ನಾದದಾರಿ ತುಂಬಿದಾನಿ ತಿಲ್ಲನದಿ ತನದಿರೆ ಉದರ ತರದಾದಿ ನಾದದಾರಿ ತುಂಬಿದಾನಿ ತಿಲ್ಲನದಿ ನಾದದಾರಿ ತುಂಬಿದಾನಿ ತಿಲ್ಲನದಿ ನಾದದಾರಿ ತುಂಬಿದಾನಿ ತಿಲ್ಲನದಿ अभूतपूर्व अपूर्व प्रदर्शन सुललित जावनो दैविक जावनो चंद करुनो सुबीत जावनो नृत्य भाव ताळ मुखेन शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुत केलेले नृत्य कलाविदांक धन्यवाद आणि देव बरं कण म्हणता सगळीं जोरान ताळ करताडनांत नृत्य कलाविदांच प्रोत्साह प्रेरणे दिवका म्हणून विचारून घेतस भरतनाट्य नृत्य क्षेत्रांत मालगडे जल्ले आजी हॉल ऑफ फेम हंतु पोर्ट्रेट भावचित्र अनावरण करुवे असचे विद्वान गुरु उಳ್ಳाल मोहन कुमार ಹೆಂಗಲೆ ಧೂವ್ ವಿದೂಷಿ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಜಶ್ರೀ ಶೆಣೈ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಹಂಗ ಐಲ್ಲೆ असती आता विदुषी राजश्री शೆಣೈ उಳ್ಳाल तुम्ही आणि तुमचे भरतनाट्य तंड वेदीर येवन ह्या कार्यावळीचे यादस्तिका स्वीकार करका म्हणून निमगून घेतस ह्यांचे संघात मुखेल सोयरे न्यायाधीश श्री एन नगरेश आणि विश्वस्त मंडळीचे सर्व सदस्य वेदीर येवन तांकां यादस्तिक दिवका म्हणून विचारून घेत आसा वेदींतू विश्वस्त मंडळीचे अध्यक्ष सी ए नंदगोपाल शೆಣೈ सचिव डॉक्टर कस्तुरी मोहन पै कार्यदर्शी श्री बी आर भट उपाध्यक्ष श्री विलियम डिसोजा श्री डी रमेश नायक मैरा सदस्य श्रीमती शकुंतला किणी श्रीमती वतिका कामत पै श्री मेल्विन रॉड्रिगस श्री कुड्बी जगदीश शೆಣೈ श्री गोकुलनाथ प्रभु श्री गिलबर्ट डिसोजा श्री शिवशंकर हंगा असत आता मुखारसनो मोगाळ बंधुवानो गौरव न्याय आणि सत्य ह्याचे साकार मूर्ती आज आमचे कार्यावळीक आयिल्ले अत्यंत पूजनीय व्यक्तित्व मुखेल सोयरे केरळा राज्य उच्च न्यायालयाचे गौरवान्वित न्यायमूर्ती श्री एन नगरेश हिने वेदीस येवन उलोका म्हणून विनंती करतास
हांगा विश्व कोंकणी पुरस्कार कार्यावळी संपन्न जाल्ले. आतां ह्या कार्यावळीचे फुडले भाग जावन कोंकणी साहित्याचे विकास खातीर कोंकणी समाजाक योगदान दिल्लीं 5 साधकांक वळख करून दिवन हॉल ऑफ फेमांतू तांच्या भावचित्र अनावरण करचे महोन्नत कार्यावळी चलवे आसा. सगळीं हॉल ऑफ फेम सभांगणांक येवका म्हणून विनंती करता.